दाका मळ्यांत वावर करपी वावरड्यांची वपार आमी जायते फावटी आयकल्या आनी वाचला आसत. ती समजूंक जाय जाल्यार जेजूच्या काळार कसली चाल आसली. मानाय तिंट्यार उबे रावताले. जशे तुमी पणजे वेशात, फोंड्या वेशात, मडगांव, वास्को, दिवचल, सांकेली वेशात, थंय कामगार हातांत एक पोती घेवन हातांत दादले आनी अस्तुऱ्यो उबी आसतात. कित्याक मागीर कोणीय येवन तांकां कामाक आपोवन व्हरतात. जेजूच्या काळार असलीच चाल आसली. म्हण एकटो भाटकार वेता, सकाळीं फुडें वेता आनी थोड्या मानाय कडेन उलोवन तांकां म्हणटा, तुमकां हांव 1 दिनार दिता. 1 दिनार म्हणजे एका दिसाची मजुरी. आमी चिंतुया आतां हांगा दिसाची मजुरी गोंयांत कितली आसा? 600-700 रुपये तरी आसात. 700 रुपये म्हूण धरुया. ते कबलात करून ते गेले. मागीर हो भाटकार 9 वरांचेर वेता आनी ताका थोडे थंय तिंट्यार उबे रावल्ले मेळ्ळे. तांकांय तो आपल्या मळ्यान धाडटा. मागीर तो 12 वरांचेर वेता, दनपारां 3 वरांचेर वेता आनी ताका थोडे मानाय थंय उबे रावल्ले आसात. तांकांय तो आपल्या मळ्यान धाडटा आनी म्हणटा, हांव तुमकां फारीक करता. कितले तो कांय सांगना. आनी सांजेच्या 5 वरांचेर तो वेता आनी थोडे मानाय ताका थंय उबे रावलेले दिसता. तो म्हणटा, तुमी हांगा बेश्टे कित्याक उबे रावल्यात? ते म्हणटा, आमी बेश्टेच रावूंक ना पात्रांव, आमकां कोणेंच कामाक लावंक ना. तेन्ना तो म्हणटा, तुमी वचा म्हज्या मळ्यांत आनी काम करात. 6 वरांचेर काम सोंपलें. भाटकार मुकादमाक म्हणटा, निमाणे कोण आयलात तांकां धरून पयले कोण आयलात तांकां तूं मजुरी दी. ते निमाणो 5 वरांचेर आयले. तांणी काम केल्लें कितलें? 1 वर. तांकां 1 दिनार मेळ्ळो. 700 रुपया मेळ्ळे. उरल्यांकूय तितलेच मेळ्ळे. पूण ते पयले आयिल्ले आशेवन रावल्ले आमकां चड मेळटले देखून ते गुणगुणूंक लागले. हे आतांच आयलात, 1 तास आनी काम केलां, आमी दीसभर त्रास घेतला, वतान काम केलां, तांकां आनी आमकां तुवें एक सारकें केलें ना. तेन्ना भाटकार म्हणटा, इश्टा, हांवें तुजेर अनित करूंक ना. आमी कितें कबलात केल्ली? 1 दिनार मजुरी. वय मू तर तुजी घे आनी वच.